गोमंतक आयुर्वेदा कॉलेज यांच्या वतीन आज एक या कार्यक्रमाची सुरुवात म्हणून योगा डेची सुरुवात म्हणून आज एक सगळ्या विद्यार्थ्यांनी स्टुडंटांनी मेडिकलाच्या आयुर्वेदाच्या आणि रेडी केल्ल्या सगळे जण या 21 तारखेच्या जो श्यामाप्रसाद मुखर्जींक जो मेन कार्यक्रम असा इंटरनॅशनल डे ऑफ योगाचो हांगा गोंयांत त्या कार्यक्रमाच्या तयारे निमित्तान हे सगळे प्रोग्राम आतापर्यंत जाल्या। योगा डेच्या संदर्भात आम्ही 4 प्रायम मिनिस्टर अवॉर्ड डिक्लेअर केल्ले आसात। भारतान आमच्या देशान ज्या संस्थांनी किंवा व्यक्तीन योगा खातीर खूब योगदान दिल्लें आसा, योगा फुडें व्हरपाक तांणी मदत केल्ली आसा, अशांका 2 अवॉर्ड्स अशें दितले आणि आंतरराष्ट्रीय स्तराचेर तांकां 2 अवॉर्ड अशी 4 अवॉर्ड त्या सिलेक्शन कमिटीचो रिपोर्ट आयल्या नंतर 21 आंतरराष्ट्रीय योगा डेच्या दिसा त्या दिसा आमी हे अवॉर्ड तांकां दितले। अवॉर्ड ही डेहराडूनचो मेन ह्या देशाचो भारताचो कार्यक्रम प्रायम मिनिस्टर ज्या कार्यक्रमाक आसतले थंय आमी हे अवॉर्ड थंय दितले। म्हापशा पेड्या स्टेडियमार आयुर्वेद मेगा न्यूरोथेरपी शिबीर दवरला। 24 ते 30 जून मेरेन चलपा आशिल्ल्या ह्या शिबिरात 100 आयुर्वेद वैद्य येतले। रोग जरी ना जालो पूण त्या तरी बॉडी अलायनमेंट करून खंय तरी एक व्यवस्थितपणे एक बॉडी सामकी एकदम लूज जाता, बरी जाता, उत्साहवर्धक जाता, सर्क्युलेशन बरें जाता अशे तरेचो हो जो हे आसा त्या सगळ्यांनी हाचो भाग घेवचो। आम्ही त्यांच्या विनंती केली, बरेच जणांनी विनंती केली, अरे ह्या सायडीनूय म्हापसा सायडीनूय एक शिबीर करा। त्याबरोबर त्यांच्यानी लगेच ते डॉक्टरांचे तारखो घेऊन ते आरोग्य शिबीर ठरयला 24 जून ते 30 जून। आता लगेच फुडल्या आयतार पासून शेनवार पर्यंत अशें शिबीर ठरयला आणि त्या शिबिरा खातीर देशभरचे 100 आयुर्वेदिक डॉक्टर येवपाचे आहात जे ह्या क्षेत्रांत काम केल्ले आसा। प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे आणि चेतन गवस।